सनबर्नाचें राजकारण परत सुरू जालां। आयोजकांनी वेबसायटी वयल्यान तिकेटी विकपाक सुरवात केल्या। मात पर्यटन मंत्री म्हणटा सनबर्न कांदोळे करचे परस दुसरे कडेन व्हेल्लो बरो। कांदोळेचो जागो तांकां कमी पडटा। मात कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा सनबर्न कांदोळेच बरो, बारीक सारीक गजाली जाग्यार घाल्यार पुरो। आयोजकांनी बुधवारा पर्यटन मंत्र्याची भेट घेतली। गोंयांत सरकारांतले वा आयोजक सनबर्न सगळ्यांकच जाल्लो जाय, मात तो खंय करचो हाचेर दर वर्सा कोपूसांव। पर्यटन मंत्री म्हणटा सनबर्न गोंयांतच जातलो, मात कांदोळे करप बरोबर न्ही। I'll tell you very frankly, Kandolim is not a place to have a such type of event in Kandoli, that ground, which is a very small venue. Since last year I said, this year also I am firm with my decision and my opinion that 102% sunburn will not have in Kandolim. जाल्यार कळंगूटचो आमदार म्हणटा सनबर्ना खातीर कांदोळेच योग्य। दक्षिण गोंयांत सनबर्न केल्यार थंयच्या लोकांक त्रास जावं येता। दोंगरार काय करपाक जायना सनबर्न फेस्टिवल। इट हॅज टू बी ऑन द बीच साइड। दे रिक्वायर दॅट एटमॉस्फियर। इट हॅज टू बी people friendly atmosphere. They dance for 3 days, so it is sandy place, so it is a good place for dancing. It is in the white sand. So Oslo जर venue सावथाक बसून कोण दिता जाल्यार people have to accept the festival. People have to be ready to listen to that hard sound. It is trance music. I don't think people from South Goa are used to this type of music. मायकल लोबो म्हणटा सरकारान सनबर्नाचेर कसलोय निर्णय घेवचे पयलीं ताका विश्वासात घेवचो पडटलो। दुसरे वटेन सनबर्नाचो आयोजक हरिंद्र सिंग म्हणटा सनबर्नाक मान्यताय मेळटलीच, मात मेळ्ळी ना जाल्यार पयशे परत दिवपाचे अटीर तांणी तिकेटी विकपाक सुरू केल्यात। The application is pending. We've gone live with tickets, as you might be aware, and the ticket sales carries a condition. It says clearly that we don't have the permissions yet. We've applied for permissions, and if you don't get the permission, if there's anything, there's a full refund. So we are completely clear. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। मुरगांव पालिकेन ऐन चवथीच्या दिसांनी लोकांची वाट लायल्या। नव्या वाड्यार फाटले 5 दीस जाले कोयराची पिंपां भरून वतात। सगळेकडे कोयर आनी घाण पातळ्या, मात पालिकेचे ट्रक कोयर उखलूंक येवंक नात। थंयचे लोक तिडकाल्यात। पालिकेतले लोक आनी नगरसेवकांनी काना मनार घेवन निदान चवथीच्या दिसांनी नितळसाण दवरची म्हूण लोक मागतात। मुरगांव पालिकेतल्या लोकांची चवथ सध्या नवे वाड्या वयल्या लोकांक माल पडल्या। नेमके चवथीच्या दिसांनी पालिकेन लोकांक त्रासात घातला। 5-1 दीस जाले कोयर उखलूंक नाशिल्ल्यान पिंपां भरून वतात। डस्टबीन भरून वता तरी पूण लोक हांगा उडयता आनी आयज तिसरो दीस चालू आहा गणपतीचो। 5 दिसाचे गणपती उरलेले, 9 दिसाचे गणपती उरले, पूण अजून पर्यंत म्युन्सिपालिटीचे गाडयो येयना हांगा। लोकांक येतना आरतीक वयतना कित्याक नाकाक अशें वास बी सगळे मरता, नाकाक धरून बी वयचें पडटा। तेन्ना विचार करपाक एक आमचे म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन आसा आनी कोण आसा ते आमचे। नगरसेवक तारा केरकर म्हणटा कोयर उखलून कांयच फायदो ना। थंय 4 पयशे हातार पडटाले जाल्यार अधिकारी धांवपाचे। थंय जर चोरपाचे कितें जर आसलेले जाल्यार ते वेवस्थीत चोरतले आसले, पण ही साफसफाई करपाचे म्हणटा जाल्यार तशें वेवस्थीत ना। मुख्य अधिकाऱ्या सयत पालिकेचे कितलेशेच अधिकारी रजेर गेल्यात। विचारूंक गेल्यार स्टोर सुपरवायझरय जाग्यार ना। केन्ना पालिकेक जाग येता आनी केन्ना कोयर उखलता म्हूण लोक रावल्यात। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। कुचेले सांकवा कडेन आशिल्ल्या नाल्यांत उदका परस रेबो आनी कोयरूच चड जाला। ताका लागून गणपतीचें विसर्जन करपाक थंयच्या लोकांक त्रास जाता। नालो कितलींशींच वर्सां हुस्पूंक ना। थंय प्लास्टिका सयत तरेतरेचो कोयर वाडला। लोक म्हणटात स्क्रॅपवाल्यांनी नाल्यांत कोयर उडयला। अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून तो जाग्यार हाडचो। कुचेलेचे लोक नाल्यांत गणपती पायतात। 1.5 दिसांचे गणपती पावोवंक गेल्ले कडेन कुचेले सांकवा कडल्या नाल्यांत पावलभर उदक आनी दोपरभर रेबो। नाल्यांत चिखल जाल्ल्यान गणपती विसर्जन करप कशें असो थंयच्या लोकांक प्रस्न पडला। नाल्यांत सगळे तरेचो कोयर भरला। नदर मारीत थंय हळशीक। विसर्जन केल्ल्या गणपतीक सुद्दां थंय रावपाक वीट येवपाची। थळावे म्हणटात स्क्रॅपवाले प्लास्टीक आनी बाटल्यो हाडून नाल्यांत उडयतात। ह्या व्हाळान जो कचरो जो व्हांवून येता हो सगळो कचरो करसवाडे जे स्क्रॅप हड्डे आसात थंयसून जे प्लास्टीक पळय जे उडयतात आनी बाटल्यो उडयतात पळय ते आयज सगळे तेंचे व्हांवून हांगासर येता। ते कोळच्यो काय व्हांवून वचनात, ते कोळच्यो थंयच उरतात आनी आतां बुडयणारे जे आमचे गणपती विसर्जन आमी जेन्ना करूंक वयता तेन्ना सगळ्यो कोळच्यो आमच्या पांयांक तपतात। हेर सुवातींनी विसर्जना खातीर न्हंय आनी नाले उस्पून नितळ केल्यात, पूण कुचेलेच्या ह्या नाल्याचे कोणाकच पडिल्ले ना। कुचेलेचे लोक सुमार 500 वयर गणपतींचे हे सुवातीर विसर्जन करतात, पूण नालो नितळ करपाक अधिकाऱ्यांक फावना। व्हाळ उस्पिल्यार म्हाका दिसता सादारण 15 वर्सां तरी जातली। उस्पिल्यार भितर जर आतां वचत जाल्यार सादारण 10 वयर रेबोच जाल्लो आसा।
उदक म्हणटा ते वयर बेटे वयर दिसपाक लागून उदक आसा, ताका लागून आमी आतां सद्या बांद घालपाची आमी लोकांनी सगळ्यांनी मेळून बांद घालपाची हें केल्ली तयारी केल्ली आसा, चालू आसा बांद घालप. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगासर सगळो कचरो तितून हांव कितें म्हणटा गोवोरमेंटा कडेन की एटलीस्ट एक फावटी बाबा चवथी कडेन सगळ्यांनी एक हांगासर एक लक्ष मारचें, आमच्या आमदारान एक लक्ष मारचें हांगासर. आमदार, मंत्री आणि पालिकेचे ह्या नाल्याचेर अजून तरी लक्ष वचना, पूण सध्या गणपतींचे विसर्जन करपा खातीर लोकांनी ह्या नाल्याचेर तात्पुरतो बांद घालून उदक अडवपाचें थारायलां. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.